समट आणि सावाला एक ये दिशा चेडवाक एक 30 वर्सांचे चेडू ते रेवेचे काम करचे मनीस हे ब्रह्मावर हांवें पळय रेवेचे काम करचे मनीस ते ओशे आसा ते रेवेचे म्हणटा रेव उखलचे गलजे लोड करचे अनलोड करचे म्हणटा मोठे 2 जण ताचे भाव एक तसो भोवची मागीर एक कोणी तांचो ते काम करतलो 4 जण मागीर आवय बापाय परत जिपार हाडनायल्यांक एक एकल्यांक कुडपून उडयता अशें कर हे दिशेन बारीक आसा ते अशें आमी एक चेर दवरलें न्ही एका बोटान काडून उडयलें अंतराळा वचून पडल्या बरें जालें एका बोटान तर सकत खंय थावन आयली ती थंय म्हणटा पात्राप तीन तो बसून आलो आतां आयली 11:30 वरांचो तो जेवणातलो साखरमेताचें पेटेचें बागेल ओपन करून दवरलें आनी तो बसून मागणें करतालो गेलो आनी साखरमेताक अशें आपडलें आनी अशें काणून मात आयलो ताच्या पयलीं एक पात्राप गेलो तें कितें तुका आगमेंत आनी उडयलो तो आनी चेडवान पांय केलो पात्राप भितर आयलो जावन पांय असो हें केलो कुटिलो देवाचें देणें थोड्यांक मात देणें आशिल्ल्यांक ते नातिल्ल्यांक आपणावंक जाता हांवें म्हाका जाय म्हळ्यार मेळात की म्हणून ते देवाच्या हातांत कोणा दिला म्हणून म्हणजे ती आसा जाल्यार हांवें प्राजीत करून त्या कंडिशनांत प्राजीत करून देवा लागीं आसून आनी प्राजिताची जिणी जेवचें पडटा आनी मागण्याचो मनीस तेजे देवाच्या आजारपणांत आराधन करचें हांव आसल्यार देवाच्या स्पिरितांत हांव जियेलो जाल्यार म्हाका ते देणें आसा जाल्यार ते लोकांक ऑटोमॅटिकली कळटात कोणी येताना आमकां दिसतात तशें आतां आनी एक ऑटोइम्यून डिजॉर्डर म्हणा आमची बॉडी आमकां तलगाट काडटा एक जिवाकोश आनी एक जिवाकोश कावंक सुरू करता वय आदले आयल्या वार एक तरणाटो सरलो तो तसो ताचें मांसांत आसलें पुरा मांसाचें मांसा कंडा तेंच ताका तितू ऑब्जर्व करता आनी बॉडी डिजइंटिग्रेट जाता आज असलें मांस फाल्यां ना करगोण असो जालो तो इंजिनियर एकलो धाकट्यार आनी कांय करूंक जायना ताणें हाय स्टिरॉयड्स दिल्यान ताका स्टिरॉयड्स बळान थोडो तें मंतलो आनी सरलो तो अशें ह्या रितीन ते कोश्टांची पिडा आसा पूण एक जालें म्हळ्यार धाकट्यारान गूण जालें म्हूण सांगल्यार आयच्या वांजेलांत देवान अधिकार दिला आमकां ऑथॉरिटी दिल्या वसा पिडा गूण करा सैतानाक दोंडया मेल्लांकी जीव करा आनी खोट्या आत्म्याक दोंडया आनी तुमकां पुंख्या दिलां तुमी पुंख्याक तें दिया म्हणून आनी हांव तुमचें सांगता ऑथॉरिटी सेक्रेड ऑथॉरिटी ताणें दिली आमकां सेक्रेड ऑथॉरिटी दिल्या देवान अधिकार दिला आनी देवान आमकां दुसऱ्यांक खंयचे अधिकार दिवन पयली दिली ऑथॉरिटी देवाचे रास प्रगट करूंक आनी प्रिचींग करूंक देवाचे उतार दिवंक आनी दुसऱ्या पिडा गूण करूंक सैतान दोडोवंक ही ऑथॉरिटी आमकां दिल्या तांदूळ की तुमी कित्याक करतात विचारूं ना सोम्यान तें दिलां ताच्या अशी सांग ही ऑथॉरिटी आमकां दिल्या ह्या जावन म्हाका ती ऑथॉरिटी दिल्या ते कारण करता ते म्हणून सांगल्यार 16 जाण आफ्रिकान आसल्यार आमचो आसता कारण म्हणून सांगल्यार एकल्याक व्हीलचॅराचेर हाडचें आनी ताच्या मागीर ताणें ताजेर मागणें करचें आनी कालें परत थोडे एक्शन्स आनी प्रकरतात मागीर ताका तो म्हणटा उठ आनी चल म्हणून हे नीज आसूं पुरोगी थोडे पोटी प्री प्रोग्राम्ड म्हळ्यार त्या मनशाक तयाराय कर हें सगळें कर ना प्रचारा खातीर केलां गी म्हणलें बरी भोगता अशें साध्य आसा की जावं समट आणि सावाला मोगाच्यानो समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेजता की स्वागत गेले त्या अंक्यांत रेतेरेच्या वेळार असल्या मनशांक गूण जाले म्हूण सांगतात तें सांगताल्या कशें कळटा म्हणल्या सवालाचेर आमी संवाद मांडून हाडलेलो आनी ताजो मुखलो वांटो आयच्या संवादांत तुमी पळयतल्यात आमी मुखार वयच्या पयलें एक 2 स्पश्टता फादर डॉल्फी लागीं हांव विचारता आमच्या वीक्षकांनी त्या विशयांत विचारलेलें आसा फादर डॉल्फी तुमच्या लागीं एक सवाल विचारचें सांत पेद्रून शर्मा दिता आसतना सुमार 5,000 लोक कन्वर्टर जालो ह्या पवित्र स्नान घेतलेलें म्हूण सांगलें एक ल्हानशें एक क्लॅरिफिकेशन स्पश्टता ते 5,000 गी या 3,000 गी म्हणून हां ते 3,000 कांय सांगता घुस्पोट जाला खंय दुसरें चिंता मतींत आसतना अशें चुकोवन आयलां आसतलें दुसरो कोलो आंको आसलो दुसऱ्यान सांगूंक घालें गॅस येतालो बशा तें कांय घुस्पोट गोंदळ जाले कोणा मतींत आनी प्रायज जाली आतां तशें ते 3,000 ताणें क्रिस्तांत परतालो लोक जावं आनी एक स्पश्टता विचारली आसा वो अंको ह्या संवाद आमी आसा केल्लो रेतेरेच्या वेळार प्रिचर ह्या शिकोवणदार काले म्हणटा म्हूण सांगला थोडे फावटी असल्या मनशांक गूण जालें अशें म्हूण सांगून ते ताका कशें कळटा त्या तसल्या मनशांक गूण जाला
पांचवे शर्ट घाल्ल्याक अशें गूण जाला आनी त्या मागीर तांबडे न्हेसल्याक अशें जालां आनी त्या मागीर धवे शर्ट न्हेसल्याक अशें जालां म्हूण सांगतात ते सांगतल्या मनशाक ताका कशें कळटा त्या मनशा थंयत असली एक गूण जावची गूण जाला म्हूण कशें ताका कळटा अशें म्हणून आतां वेल्यान सवाल म्हाकाय दोसतेलें आं हांव सुरू रेत्रेक येता आनी पुरा कॅरिझमॅटीक रेतीर येता पयल्यान हांव आकर्शीक जातालो ओके कित्याक म्हळ्यार तांचो आसचें एन्थुसियाजम आनी तें पळोवन ताची रीत ती म्हाका पसंद जाली ती थोड्यांक म्हज्या सांगात्यांक पसंद जावना पूण म्हाका मस्त पसंद जाल्ली आनी हांव तें मस्त लायक करतालो कॅरिझमॅटीक आनी तातूंत ते सांगतले ओलो अशें वस्तूर घाल्लो गूण जाला हय अशें कापड न्हेसली गूण जाली म्हूण सांगून तें एक आमी म्हणचे देवाचें देणें तें ओके देवाचें देणें तें आत्मीक देणें हां हां ते मनशा वरवीं हांव गळसिता म्हळ्यार जावचें ना जावंचार देवान तें दिलां ताका ओके तें देवान दिलें आतां एकलो उदक दाखयता वय, उदक दाखा वय. सकडां जायना सकड एक पदरा म्हणजे आयकलें सारके रितीन सांगता आनी उदक दाखयता तें उदक दाखोवचें देणें ताका आसा वय तशें म्हूण सकड पदरा बांगना सकडी पदरा बांगना सगळ्यांक जायना तें भितर जावन देण्या आतां लायक कितें जाल्यार थोडे आमचो भाव आसा रोणी म्हणून एकलो आनी आंबुशी आमी संगीत कोणना ताका इल्लो आमल पिवून येता बारीक कश्ट जातालो तो थोडे ताणें ताचे आसलेली आस्ती उगडायल्ली तो आमचे थंय आयलो ताणें सोडलें मागणें कर आनी पुरा आनी तें पिवणें आमाल पिवणें ताणें सोडलें मागीर आतां कुटाम कशें बांदून हाडचें गे म्हणून आमी ताच्या तें खयली देणी आनी की म्हणटा हांव उदक दाखयतालो पयलें म्हणून उदक दाखयतालो म्हणालो आनी उदक दाखोवचें देण्या देखून आमी मागण्या काडलें हे आत्मीक देणें आनी उदक दाखोवचें हें देणें दोनी सांगता मेळटा ना ताकाय मस्त जाणां लायक केलें आनी तो उदक दाखयतना मस्त आपोवसूर केलें आनी सोमांकन दाखयतालो तो इतल्या फिटाचेर इल्लें उदक मेळटा म्हणून फीट 200 म्हळ्यार काय 300 जावं पुरो पूण उदक मेळटा म्हळ्यार बरें उदक मेळटा म्हळ्यार उदक मेळ्ळां हे 2 इंचां म्हणल्या कडेन ताका 2 इंचां मेळ्ळां 3 इंचां म्हणल्या कडेन 2 मणी मेळ्ळां हे उणेंगी सडी उदक मेळ्ळां ताणें दाखोवन दिलें वय आनी अप्रूप थोडे फाटीं एक चूक जर घडल्या जावं पुरो थोड्या कडेन आमी मस्तू कडेन धाडल्या कडेन उदक ना दुसऱ्यांनी दाखोवन ना म्हणल्या कडेन उदक ताणें दाखोवन दिलां आमच्या त्या पदराबाच्या घरा पदराबान फोन केला आमकां पदर कोणी म्हणी उदक दाखोवन आसा गे आमकां आतां सगळी ह्या वर्सा उदक ना आनी सकडी आयिल्ले परत उदक ना म्हणटात म्हूण आमचो सकलो आसा देखून ताका फावटी व्हरून पळया म्हणून रोणी म्हणलो एकलो आसा म्हूण ताका धाडलें आनी ताणें उदक दाखोवन दिलें 4 इंच उदक मेळ्ळें तेंय मेळांत ते एक आंतरीक देणें आंतरीक देणें बैलान कशें सांगूंक विवारूंक कश्ट तें तशें गूण करता म्हणून कित्याक मागण्यांत एकल्याक बघता आनी तो सांगता जाता मागीर ताका कळटा असलें देणें आसा म्हणून आसा पूण बैलान तें कशें आमी विवर येता ना विवरसूंक जायना विवरसूंक जायना पूण त्या मनशाक बघता ताका बघता तो सांगता आनी तें जाल्लें आसा तें जाल्लें आसा वय आनी एक काल म्हळ्यार देव ताचें शिकोवन रुथा करता ती सत रुथा करचे खातीर थोडी अजापान देव करता थोड्यांच्या मुखांतर देखून आतां जेजून गूण केलें आनी शिसांनी गूण केलें जेजूचे शिसा सांगता आसून ताणें दिल्ली शिकोवन ती नीज शिकोवन तुमी पाळा हाळ्या म्हूण सांगून देवाची स्वार्था ती नीज सुवार्था ती देवा पसंद जाल्ली म्हूण दाखोवच्या खातीर ही देवाचे राज विस्तारच्या खातीर थोडी सतां आदी मागां सुरिल्ल्या आमी इगर्भात्यांत आसलीं कालक्रमेन ती सतां उणी जालीं कित्याक म्हळ्यार लोकांची टेस्टमनी चड जाली जिणी मुखांतर लोकांनी बदलून जिणी बदलून आतां फॉर एग्जाम्पल मदर तेरेसा व्हडली अजापान तिणें गेल्या गरज ना तिची जिणींत एक संकेत व्हडल्या अजाप त्या नमणीचे जिणी तिणें करची सेवा एक व्हडले अजाप देखून त्या अजापा मारिपात ती अजापा तिची जिणी तिचो बावडत आतां देव आशेता व्हडलो व्हडले अजापांक करचे म्हणल्यार देव आशेना हांवें वचून एकल्या मेल्ल्या उठेजे देव आशेना पूण म्हजी जिणी बावडतान भरिल्ली आनी आमच्या बोंधण्याच्या क्रिस्तांवांची जिणी हे बावडतान भरली जावन आमच्या बावडताच्या उजवाडान येराणी वो उजवाड काणयचे म्हणून तशें जावन हांव चिंता विक्षकांक हाका जोगती माहेत आनी जाप मेळ्ळी म्हूण चिंता कशें एक उदक दाखोवची एक सकत देणें देवान दिल्लें आसा आंतरीक रितीन सकडांक जायना तेच प्रमाणे देव थोड्या मनशांक असलें एक देणें दिता ताणें सांगना म्हणटा देवाच्या नांवान जेजूच्या नांवान गूण जाता पूण ते बायलान तें एक्सप्लेन करूंक तें कश्ट जाता कित्याक म्हळ्यार तें पवित्र आत्म्याचें देणें देवान दिल्लें देणें फादर आनी एक सवाल आसा आमी आतां बायबल पवित्र पुस्तक हें आमी देवाचें उतर म्हूण मानता आनी आमी बायबलाक मान पाटयता थोडे फावटी फेस्तांच्या संदर्भार फुलांचो जोलो घालून गौरव दिता वयर उखूल हाडटा आमी बायबल म्हळ्यार ताचें म्हत्व दाखोवच्या खातीर आतां
पवित्र पुस्तक आम्ही दिवसो मान आमचे ब्रिव्हियरी म्हणून सांगला सकाळीचे मागणी म्हणून बूक आसा ताजे उपरांत कांतारांचे बूक आसात या पवित्र पुस्तकात दिल्लो तो मान आम्ही या मागण्याच्या पुस्तकाक या कांतारांच्या पुस्तकाकी आम्ही दिजे म्हणून जेजन ब्रदर जेजन तो ग्लॅड सम्मतावनो तो विचारता कित्याक म्हळ्यार ताणें विचारचें कारण कितें म्हणून सांगल्यार ह्या पवित्र पुस्तकांत ती उतरां मागण्याच्या पुस्तकांत ती आसात थोडे फावटी कांतार म्हणच्या पुस्तकांत ती उल्लेख केल्ली आसात देखून वत्तू मान आमी त्या पुस्तकांक दिजेगी म्हणून विचारता तो बायबल देवाचे उतर आसचे ताका कुडचुकी जायना आनी ताका कळोवंक जायना तो इगत मातयेंत तो मानून घेतला पवित्र पुस्तकां म्हणून ताका दिवचो मान ताका दिवचे आसता पूण बायबलांतले ते थोडी वाचपाक खाण मागण्याचे पुस्तक आसा देखून आनी मागणी देवा लागीं सामान धाडचें देखून ती एक पवित्र वस्तू म्हणून आमी मान दिचे ताकाय पूण बायबलाचो मान बायबलाक दिचे बायबलांत हांव काडिल्ली उतरांत हें आसा देखून त्या मागण्याच्या पुस्तकाक आमी मान दिचे गौरव दिचे पडटा तशेंच पूण ह्या मागण्याचें पुस्तक बायबल म्हूण स्विकार करूंक जायना ते बायबल तो बायबलूच तो तातूंत वचची कितले बूक आसा ते बूक सांगात घालून करचो पोरनो सल्लो नवो सल्लो पयलो तेस्तामेंट दुसरो तेस्तामेंट म्हणटा आमी तशें तो ताका दिवचो मान ताका दिवन आनी तांचे थोडी वाचपाक काडन थोडी ताचे पॅसेजीस काडन मागण्याचो बूक केले आसतना तो मागण्याचो बूक बायबल जायना पूण बायबलांतले आसले थोडी तातूंतली पवित्र उतरां तातूंत वाचता देखून मान दिवचें पडटा ताकाय एखाद्या वेळा कांताराच्या पुस्तकांत बायबलाची थोडी उतरां आसात म्हूण चिंत्या तो वळू त्या कंत्राची पुस्तकां मान दिचे आमी वय ती स्तुतीचीं गितां देवाक आराधना करचीं गितां ताका आमी मान दिचें पडटा ताका देवाच्या उतरांची चडावत आमी संगे गितांत आमच्या पवित्र आराधनाचीं गितां स्तुती गितांनी बायबलाचीं उतरां आसात ते थिम्स आसात देवाक आराधना करचें देखून त्या स्तुती गितां पुस्तकांक आमी मान दिचें पडटा हय देव बरें करूं थँक्यू आनी मुखार आमी ह्या संवाद कार्यक्रमांत मुखार वेता रेतेरे वेळार असल्या मनशांक गूण जाले म्हणटात ह्या संवादाचो मुखलो भाग आमी आतां पळयतले समट आनी सावाला ह्या रेतेरेच्या वेळार थोडे फावटी प्रसंगदार प्रिचर ह्या गूण करतलो अशें म्हणटा काले म्हण सांगल्यार असल्या वस्तू नासल्या मनशाक असले पिडा गूण जाल्या कशें कळटा हें पुरा म्हळ्यार तो सांगता 5वे नासले वस्तू नासल्याक ही पिडा तकली पडापट गूण जाली आनी त्या मागीर हाका काले मनशाला गांठीची दुखू पिडा गूण जाल्या असले वस्तू नासल्याक हें म्हळ्यार अंध जे सांगचें की या न्हीच भितर कशें कळटा गे म्हणून हाका आमी टेलिपॅथी म्हणटा टेलिपॅथी म्हणून आसात डिक्शनरीन ती आहा ते पळोवंक गेले टेलिपॅथी म्हणून हे म्हळ्यार आमच्या सेन्ससाक म्हळ्यार पंचेंद्रियाक मेळना आपडूंक मेळना या पळोवंक मेळना आमकां तें समजून एक मिकवाल्लें हे पंचेंद्रियाक सेन्ससाक मिकवाल्ली एक सकत ती आसा म्हणून सांगतात आसा म्हणून सगळे सांगतात आतां टेलिपॅथी काल करता म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल आमची नांवाड्डीक हांगा म्हाका नांव सांगूंक तेजें परमिशन काडून हांवें नांवाड्डीक खोडयाळांत तिका आमी फोर मेळ्ळ्या म्हणून तिका मेळ्ळें तिणें आमकां सांगलें तिका पिडा आसली तक्षणान तिका ऑस्ट्रेलियांतावन फोन आयले अमेरिकांतावन फोन धरचे जाल्यार अमेरिकांतावन फोन आयले लंडनांतावन गल्फांतावन फोनांत फोना म्हणटा ती एकल्याचें काडटा आनी एकल्याचें म्हळ्यार फादर जोसेफ हेडाटू डिवायन UK सांगलें घालें म्हण तिचें नांव काण सांगलें हलेली पिडा गूण जाली म्हणून ती 4-5 दीस आमचे मागा फादर हलेले पिडा आयल्या म्हणून एक 10 दिसां पयलीं एक 8 दिसां पयलीं आमचे ती आयिल्ली देखून आमी कठीण मागतेले थोडे फावटी हांव फादर दिमी घाली मागतेले थोडे विशय येताना आमी दिमी घाल मागता आमच्या आश्रमांत आनी सकाळीं संजेर मागता आमी मागण्या वस्तू दिता पर्सनल प्रेयर आमच्या पाद्राबांचे देखून ब्रेवेरी आमी एक्की मिस जायना कितली मागणी म्हणून एक तातूंतलो कोमा बऱ्यांत आमी थोडी ना आनी तशें ताका वस्तू दिला आमी प्रायोरिटी हें कावन्सिलींग आनी आमचें सेकंडरी मागण्या जाल्यार सोय आमी बागेल काडिना भायर येवंक तें आमचें आमी म्हणून गट्टी निर्धार करून गेला तें आसल्यार मात हें आसल्यार तें ना म्हणून तें जायना म्हणून देखून खंय गेल्या जाल्यार वाटेर आमचो तें सेंटर वाटेर जाता मागीर हांगा ब्रेवेरी म्हणटा आमी तशें देखून तिणें आमी तिचे खातीर मागतलें हांव आनी
ती जाल्या तक्षण ती आमचेर सांगूंक आयली अशें सांगलां बाबा म्हजी अशें म्हणटात म्हणून आयली आतां गुण जाला म्हणटात म्हणून देखून आमी सांगलें डॉक्टराचे वचून पळया एक रिपोर्ट काडून पळया डॉक्टर पळयतना ते कावंट 78 जालें डेंजर लेवल जालें तांकां हालीं 20च्या उणें आसा ती कितलें नॉर्मल आसा जे तितल्यान पूण हे टेलिपॅथी म्हणचे तुमी म्हळ्यार असल्या मनशाक गूण जाल्या म्हूण सांगून सगळ्यांक जाता की ते रेते दितल्यांक थोड्यांक मात्र देणें आसा ते देवाचें देणें थोड्यांक मात्र देणें आशिल्ल्यांक ते नातिल्ल्यांक आपणावंक जाता हांवें म्हाका जाय म्हळ्यार मेळ्ळात की म्हणून ते देवाच्या हातांत कोणा दिला म्हणून म्हणजे ती आसा जाल्यार हांवें प्राजीत करून त्या कंडिशनांत प्राजीत करून देवा लागीं आसून आनी प्राजिताची जिणी जियेचें पडटा आनी मागण्याचो मनीस तेजे देवाच्या आजारपणांत आराधन करचें हांव आसल्यार देवाच्या स्पिरितांत हांव जियेलो जाल्यार म्हाका ते देणें आसा जाल्यार ते लोकांक ऑटोमॅटिकली कळटात कोणी येताना आमकां दिसतात आनी एक कॅरिझमॅटीक प्रिचर्स या गूण करताले मनीस हिलर्स हेरांक गूण करतात पूण थोडे फुडें ते स्वता पिडेस्त जावन आसतात वखदां काडूचे आनी मागीर असले दुखी आशिल्ले आनी ते आशिल्ले समस्या आशिल्ले आसतात ते हेरांक गूण करताले मनीस आपण आतां पिडा आसून आनी एकल्याक गूण करता म्हणटात तांची ती पिडा कित्याक गूण जायना ती हांवें हें बेश्ट तुमी सवाल विचारले हे म्हणजे एक म्हाका एक काडवा समस्या म्हणटात पळय दोश्टी एक संगत म्हाका ह्यात एक विशयान दोशी दिल्यात म्हाका काल बुजोवन म्हळ्यार एकच काल म्हळ्यार सांग पावलो म्हणटा म्हज्या मासांत एक कांटो आसो म्यांक काड म्हणून देव म्हणटा म्हजी कृपा तुका पुरो म्हणून थोडे फावटी आमकां खालतें जावंक खालतो जावन जिवंक देव सोडटा गे म्हणलें चिंताप येता तो मागीर सांग पावलो म्हणटा हांव म्हाका खालतो जावंक देवान एक कांटो म्हज्या मासांत दिला वचना म्हणून थोडे फावटी आमकां आमीच पिडा वुंडड इगलर म्हणटा आमी तर गायले हांव दुसऱ्यांक गूण करता आमकां जायना तशें जावंक पुरो गे म्हण चिंता हांव वय तुमचें बरें सवाल तें आनी मुस्तुदन प्रिचर आमीच वुंडड पूण आमच्या मुखांत हेरांक गूण करता आमच्या मुखांत आमच्या खालत्यापणा खातीर देवाक लागीं आसूंक आंकार पयस जावंक दौलत पयस जावंक या आमच्या संवसारीक शाणेपणांत बुडोवन वचनातलें बरी करूंक एक आमकां एक कांटो दिला देवान पूण ताची कृपा वर्ती नाना करपे नागे साकू म्हणून बऱ्या अध्यायान सेकंड कोरिंथियां सांगल्या बरें तें व्हेरी 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 पावरफूल तें तातूंत एक तें सांगल्या उपरांत एक मुख्य कारण जावन आसा आमकां आतां कॅरिझमॅटीक रेतीरांत काल म्हळ्यार या डेल्युजन्स काडचे सडोच पिडा हांवें पळयले तुमी मॉडल विचारली दिसची पिडा मात्र कित्याक काडिनात दिसानांतली पिडा काडटात पूण भितरल्यो दुखी म्हणून आनी पुरा हांवें चिंचें खालें म्हळ्यार सडोच बायल्यो दिसच्यो पिडा आतां पांय दूख जाल्यार पांय मोडलो जाल्यार हे हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा जाल्यार धाकटेर करतात ते धाकट्यार करतात ताका तांची गरज पूण हॉस्पिटल थोडे फावटी अशें घडता काले म्हूण सांगल्यार धाकट्यारान ताका सांगलां तुका ऑपरेशन जायजें इतल्या दिसां भितर या थोडे फावटी इतलो तो तेंप 6 म्हयने अशा प्रकारे सांगलां पूण रेतेरेक येवन ही सोमॅटीक पिडा म्हळ्यार न्हीज जावन जाल्यार कुडींत आशिल्ली पिडाय पूण रेतेरेक गेल्ले वरवीं मागीर पाटी परत्यान येवन तापासण करता आसतना धाकट्यारान घोशण करचें डिक्लेअर करचें तुजी पिडा गूण जाल्या म्हणून सायकीक पिडा न्ही म्हळ्यार मानसीक न्ही पूण असली कुडींत आसली पिडा गूण जावची आसा जावं पुरो हार्टाची पिडा कॅन्सर या आनी कसली पिडा तशेंय गूण जाता तशें आतां आनी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर म्हणा आमची बॉडी आमकां तलगाट काडटा एक जिवाकोश आनी एक जिवाकोश कावंक सुरू करता वय आदले आयल्या वार एक तरणाटो सरलो तो तसोच ताचें मांसांत आसलें पुरा मांसाचें मांसखंडा तेंच ताका तितू ऑब्जॉर्व करता आनी बॉडी डिजइंटिग्रेट जाता आज असलें मांस पाल्याना करगोण असो जालो तो इंजिनियर एकलो धाकट्यार व्हरून कांय करूंक जायना ताणें हाय स्टिरॉयड्स दिले ताका स्टिरॉयड्सच्या बळान थोडो ते मंतलो आनी सरलो तो अशें ह्या रितीन ते कोश्टांची पिडा आसा पूण एक जालें म्हळ्यार धाकट्यारान गूण जालें म्हूण सांगल्यार आयच्या वांजेलांत देवान अधिकार दिला आमकां ऑथॉरिटी दिल्या वसा पिडा गूण करा सैतानाक दोंडया आनी देव मेल्लांकी जीव करा आनी खोट्या आत्म्याक दोंडया आनी तुमकां पुंख्या दिलां तुमी पुंख्याक तें दिया म्हणून आनी हांव तुमच्या सांगता ऑथॉरिटी सेक्रेड ऑथॉरिटी ताणें दिली आमकां सेक्रेड ऑथॉरिटी दिल्या देवान अधिकार दिला आनी देवान आमकां दुसऱ्यांक खंयचे अधिकार जो पयली दिल्ली ऑथॉरिटी देवाचे रास प्रगट करूंक आनी प्रिचींग करूंक देवाचे उतार दिवंक आनी दुसरें पिडा गूण करूंक सैतान दोडोवंक ही ऑथॉरिटी आमकां दिल्या तांदूळ तुमी कित्याक करता तुमी सांगूना सोम्यान तें दिलां ताच्या अशी सांग ही ऑथॉरिटी आमकां दिल्या ह्या जाग जावन म्हाका ती ऑथॉरिटी दिल्या
वय आतां एक्सॉर्सिझम आमकां केल्यार बिस्वाचे आमकां परवानगी जायचे पडटा बिसायबाचे गोळी बापांचे परवानगी जायचे पूण डिलिव्हरन्स आनी करचें जालें इल्लेशी मागणी म्हणून आनी म्हणचें जाल्यार ताका गवळ्या बापांची परवानगी नाका पूण एक्सॉर्सिझ जायचें जाल्यार इगर्मातीच्या वडिलाची परवानगी जावन करचें पडटा पूण ही ऑथॉरिटी आमकां जनरल ऑथॉरिटी दिल्या करूंक आनी आयच्यान वाचप माथ्योवाच्या 10व्या चॅप्टरान तायचें वाचप काडिल्लें देव परवानगी दिता आदी म्हाका पयस सभेंत कठीण अजापां जातालीं ती कितें म्हळ्यार शिकोवन तीर करूंक शिकोवन घट जावंक आनी दिल्ली शिकोवन ती सत म्हणून वळखोंक आनी ती नीज म्हणून वळखोवच्या खातीर ही अजापां देव एकम्पेनीड बाय दीस सायन्स एंड वंडर्स म्हणून ताचें हिलींग आनी पुरा कालक्रमेण जाताना ही उणी जावन येयली आमकां दिसून येता पयस सभेंत उणी जावन येयली आतां देव ओत्तू दिता काल्याक म्हळ्यार काल अजापां पळोवन फाटीवचें मात न्ही बावार्थ घट जायचें म्हाका मोगाक साक्ष दिवचें म्हज्या मोगाक साक्ष दिल्या वरवीं ताका तोतू पावता शिकोवन तीर जावंक आतां मदर तेजान तिणें तितलीं कामां केल्ल्या वरवीं उरलें देवाची प्रसार करताना क्रिस्तांव लोक बरो म्हूण ताणें सांगचें सोमा म्हूण पुस्तकान काणयली अजापांक तिणें कांय मेल्ल्यांक उठोवना तिणें पूण तिणें साकरी कर बरें करून तिणें टेस्टमनी दिवन तशें आमकां टेस्टमनी दिल्या वेळार तें करूंक जाता तशें करूंक जाता ह्या दिशेन आमी आतां उण्यो जाल्यो पळय पूण आमी सड्ड गूण जावच्या वस्तू दिवं नजो आमी देवाच्या मोगान जियोंक आनी पेल्याच्या मोगाक दिवंक बावार्थ गूण करूंक हाका वस्तू दिवचे आनी टेस्टमनी आमची रुजवात दिवंक आमची टेस्टमनी मोस्ट इम्पॉर्टंट तुम्ही उडोल म्हळें ह्या प्रिचरां पैकी ह्या हिलरां पैकी थोडे मनीस कापाटी आसात म्हूण सांगल्यार मनशाची अस्खतकाय पळोवन तांकां उपयोग करचे आसात तशेंच आनी एक तसलात नोमणेचे एक वर्ग पळोवंक मेळटा थोडे फावटी हांवें अशें युट्यूबार पळयल्लें ते कारण करता ते म्हण सांगल्यार 16 जाण आफ्रिकान जाल्यार अंतू आसता काय म्हण सांगल्यार एकल्याक व्हीलचॅराचेर हाडचें आनी ताच्या मागीर ताणें ताजेर मागणें करचें आनी कालें परत थोडे एक्शन्स आनी प्रकरतात मागीर ताका तो म्हणटा उठ आनी चल म्हणून हे नीज आसूंक पुरोगी थोडे फावटी प्री प्रोग्राम्ड म्हळ्यार त्या मनशाक तयाराय करन हें सगळें करन आनी प्रचारा खातीर केलां गी म्हणलें बरी भोगता अशें साध्य आसा की जावंक तशें साध्य आसा म्हणून प्रचारा खातीर करचेले आसात म्हणून बघता आतांच्या कालार कितें म्हणून जाता ही माध्यमां तळी आयल्यांत ह्या माध्यमाक लागून प्रचाराक लागून करचे मनीस आसात ना म्हणून आनी लोक बोलता ताका म्हळ्यार त्या मनशान गूण करताले ताका पयल्यान कशें वतो काल म्हण सांगल्यार गूण करचें देवान ताज्या नांवान आमी करचें मागीर तक्षणा हो मनीस पयलोच तो तितलो 100% शुअर आसा ह्या मनशाक आपूण गूण करता आनी सलचे बरी करता म्हणून तशें थोडे फावटी कांय तयाराय करन दवरून हाडलां गी म्हणलें बरी बघता आनी त्या वरवीं अशें केल्ले वरवीं कोण थोडे बरे जेन्युइन आसतात असो वसो तांकांय लागून हे अशें कापाटीत कोण ना अशें म्हूण सांगचें एक सूख अभिप्राय येवची साध्यता ना गी म्हणून कापाटी अशेले आसातच कापाटी प्रवादी आसात जेजूच्या कालाच्या त्या दाळे आसले मोदे आसले आतांय आसात आधुनीक संवसारांत आसात ना म्हूण सांगूंक ना पूण बरे आनी भाग्यवंत मनीस देवाच्या महिमे खातीर काम करचें आनी बावरता खातीर काम करचें लोकांच्या मोगान लोकांनी बरें जायचें म्हणल्यार इराद्यान वावुरचें हे बरे प्रवादी आसात सांगत आसात थोड्या पाद्रपांक तांकां वखद काडची सोकत आसा या माट केल्लें तांकां काडूंक जाता म्हणून थोड्यांनी तांकां आपोवन व्हरचें आनी आमकां आयकूंक मेळटा थोडे फावटी असले कडेन घरच्यांनी तांकां आपोवन व्हेलां पयस माट केल्लें काडूंक ह्या कालें वखद केल्लें काडूंक म्हणून आमकां हेर धर्मांनी पळोवंक मेळटा मंत्रवादींक आपोवन व्हरचें तांकां हें वायट केल्लें काडूंक म्हणून आतां एकलो फादराप तशें येता जाल्यार त्या ह्या जाकाक आनी असल्या मंत्रवादीक कसलो तफावत गी म्हणून एकलो मंत्रवादी वचून आपूण अशें करता म्हणून करन येता ताकाय आपोवन व्हरतात मनशां पाद्राबाक आपोवन व्हरतात त्या दोगां मदें कसलो तफावत ताज्या आनी हाजे मदें जेजूक तूं तांणी म्हणलें जावन आसा एक परिजवानी जेजू तूं बेलझुलेबाच्या म्हळ्यार सैतानाच्या बापूय देंवचारो सोत अधिपतीच्या ताच्या बळान तो करता म्हणून त्या धाडटावणी तेंची ताप आसले मंत्रवादी ताच्या वायट सक्त्याच्या वयर काडटात म्हणून पूण जेजू नीज देव तो देवाच्या महिमेन त्याच्या पदव्यांत देव करतालो आतां ह्या जाका आमी करता जेजून आमकां ऑथॉरिटी सेक्रेड ऑथॉरिटी दिल्या ताणें पदवी आमकां दिल्या
वसा आणि देवाची उता सर्गीच्या रास प्रगट करा, बरी खबर प्रगट करा, सैताना दोंडा पिडा गुण करा म्हणजे अजून सांगला. आता एक ह्या येता जाल्यार देवान दिल्या सेक्रेड ऑथॉरिटी कोणून येता, ऑथॉरिटी येता. एक तुमकां दाखलो दिवचो जाल्यार एकल्यान व्हडलो जागो खणयला, व्हडल्या तो लक्षिल्ल्यात हांगा आमच्या क्रिस्तांवांनी एक व्हडलो जागो खणयला, बैल्या गोंथ आसली ताणें हांगा इन्वेस्ट केला, जागो खणयला. ताणें 1 to double रेट दिल्या ताका, तितली रेट ना ताका वय. आतां येंत मेज हाका 1000 रुपया मोल आसा, ताणें 5000 दिवन खणयला. आतां एकताना 7000 म्हळ्यार हाचें नीज मोल 1000. तशें जालां. हाका आतां लॉस जाल्यात. आनी बिजनस आनी एक बिजनस स्टार्ट केलो, तातूंत मस्त लॉस आहा, हाका बँका वाड भरूंक जाता, तेन्ना म्हजो जागो इकिजे म्हणून हांवें हाका इतलो करोड दिला, म्हाका इतलो करोड मेळाजे म्हणून. ताका ताचें नीज मोल 2 करोड आनी 4 करोड दिल्यात. आतां म्हाका 5 करोड दिजे म्हणून सांगलें वाड्यान जाल्यार. म्हणजे ताचें नीज मोल आतां जालें 1 करोड 2 करोडाच्या उण्यांत. 1.5 करोडा दवरल्यार येता गिरायक येता, आनी 5 करोड जाल्यार 1 to 5 1 to double कोण दिवंक येता. देखून आनी हाका तक्षण म्हजो जागो वचना म्हण सांगतात. तक्षण आयलेत हातूंत तें आसा हें आसा हें बी दी हें हा दी तशें आसा म्हणून. मागीर आमचे थंयच्यान आयलो. मागीर आमी आयले आसतना आमी मागण्यांत दवरलें 3 दिसांचें. ताकाय आपयलें, मागणें केलें. मागीर थंय गेल्या, मागणें करून आमी हांगा मॅसेज काडली. मॅसेज काडून पळयतना हांव देव जावन सर्ग म्हजें सिंहासन आनी भुमी म्हजें पांयासान म्हणून. सगळो संवसार देवाच्या ताच्या पांयासान म्हणून. देव सर्वासो अधिकार तो चलयता, हें सगळें ताका कळयता. तो कांय विसारून पडोवना. अधिकारार बसलो, अधिकार चलयता तो बळवंत तो म्हण दाखयता. देवाच्या वयर कोणी ना, ही पृथ्वी ताची म्हूण. आनी हांगा कांय ना म्हूण सांगलें. आनी हांवें बेसांवंक घालें, मागणें केलो, जागो बेचार आयल्या. असो जागो विकून हांवें सांगलें तूं हाडे अशी गजाल म्हूण सांगलें ताका. इतल्यान तूं मोल हाका कोणा दिसा मोल बंद केल्यांक हाका अंदाज करून सांगता, तितल्यान तूं मोलाचें चड आसना म्हूण सांगलें. पूण ताणें म्हणचें घालें म्हण इतलें मेळाजें म्हणून. कोणें सांगलें वलो मंत्रवादी आसा उडपी ताका हाड म्हूण. थंय वचून आयलो तो. नातिल्ली वस्त घालून गेलो तो. बागोवन 10 मिनटां रावलो खंय बोटांक घालना आनी परत वय. ताणें घालून गेलो. आतां नातिल्ली वस्त आसात थंय, नातिल्ली वस्त घालून गेलो. आतां काडीजे जाल्यार तो 10 लाख इसारता. तें दक्षिणेश्वर टेंपलाचो उदा काडीचे अशें दक्षिणा पळोवनचें तें थोडा टेंपला दक्षिण आसनात. तो लेंपरा सांगून आयला वो 10 लाख करसून हाचे पयशे तर ना तांकां. 10 लाख करशीचे खंय ताण करशितालो. खंयचे नातिल्ली वाटेनाच्या वागा म्हाका कागा म्हणल्यार. आतां ते वायट सकत आसात. आमी मॅसेज काडून पळयल्यार वायट सकत आसा म्हूण दिसून आयला. वयसून आयला. मागीर तुमकां आपण उरना कितें काडून ना आमी काडूंक म्हण सांगल्यार आतां तासो बावार्थ गूण जाल्यास पाय. आतां आमी पयलें गेल्ले हांव बावार्थान रोंबयलें ताका आनी म्हणटा वो बावार्थांत शालो आसतना आमी वचून आनी पर्या करूं समज जायना. देखून ताणें बावार्था येवच्या बरी ताका आमी आतां बावार्थाच्यान तूं उलयता पाय. तसो बावार्थ गूण करूंक येताच पाय. ताणें ताका बावार्थ उणें बावार्थाचो दवर न्हू परतून सांगलें फाटीना परतून कितें कितें कर. आतां संपडला. आमी सांगलें आतां कळना. दुकानी तो म्हणाला घरा मागण्या बसता आनी नीज जावन खालता मागण्या करता, कुमगार काडटा, मिसा येता. आतां आमी परतून वचून ती मागण्या करचें म्हूण चिंतलें. पूण ताणें 1 रुपयाची वस्त 10 रुपया एक 5 रुपया एक म्हळ्यार तें आमकां सांगूंक जायना आनी देव तें करीत म्हणून गुतना. त्या दाडा तुवें समजून आसा जाली कोणा कोणाच्या इश्टांक बुलोवन कोणें पयशे लुटून तुका ताचें मोल चड वांट्या दिवन 1 to double दिवन आतां तुका मेळाजें म्हळ्यार तें अजापान देव करीत गे म्हणलें म्हाका गुतना कळीत ना. तें देवान खंय बायबलान सांगलें ना तें कांय ना. देखून तुमी सोरपा वाटतो सोरपा बरी जाया. कोण सोरोप येताना आमी चातूर जायचे सोरपा बरी. थंय हांव परवा बरी जावन मागीर ताची कोंस केली म्हज्या आंगांत वीख पडल्या म्हण हांव रडोंक ना. जेजून पयलें सांगलां सोरोप जाल्यार सोरपाट राव. पूण पारव्या सांगता पारव्या बरी जा. तो खालतो एकलो आयलो तुवें खालतो आयलो तुवें ताका नाडीपण करनाका म्हणजे हांव सांगलां. देखून आमच्या आश्रमाक वो सोरोप जाल्यार आमी सोरपा बरीत आनी परवा जाल्यार आमी परवा हांवें दोनसर कोणाचे मार खावनात. सोरपाचे मार खावनात वीख खावना. कित्याक म्हळ्यार आमी तिकेशे चातूर जायचे म्हजे बाबा हांवें म्हजें ल्हान थावन तें आमच्या मतीन घालां बाबान व्हडली मान घालां सोरपाट मार खावन आयिल्ले आसतना तुका सोरपा बरी जाय म्हणलें न्हय. ताच्या लागीं वचना म्हणजे कित्याक गेल्लो मार खावन. तशें ते हांव भुरग्यांक शिकयतालो इस्कलान वय तशें. आनी एक आतां जेजून वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा सबार गाडे गूण केल्ले आनी देवसार लागिल्ल्यांक गूण केल्ले ताणें घडामाडी केले आनी ताणें मागीर जेजून सांगना पडे ताका आज्ञा दिना पडे तो देवसा ताका सोडून गेलो अशें पुरो आमकां पळोवंक मेळटा. आतां तुमी दोगी कावन्सिलींग केल्ले व्यक्ती तुमी पोस्ट ग्रॅज्युएशन तुमी वडोल उलयतना सबार सांगले काल्यार म्हळ्यार स्किझोफ्रिनिया आसूं पुरो डेल्युजन आसूं पुरो आनी त्या भायर बायपोलार जावंक पुरो अशें पुरो म्हणून एका पिढे विशयांत विश्लेशण करता. आनी आतांच्या काळार विज्ञान आनी ताज्या मागीर आमकां असले पुरो रॅशनालिस्ट आनी
सायकोलॉजी शिकले काय म्हणतात की म्हणून सांगणार तसले खोटो म्हणलो ना हे काय म्हणसाले असली पिढा ही ती आयडेंटिफाय करतात पिढा पूण वांजेलांत आमकां जेजून देवसार दांडिलो म्हणून स्पश्ट पळोवंक मेळटा आतां अशें आसता आसतना तुमी तांकां हे मनशां थंय खोटो आत्मा आसा आनी तांबे देवसार आसा म्हणून तुमी चिंतात की या ते वैज्ञानीक दृश्टीन पळयतात तुमच्या लागीं कोण येती जाल्यार वैज्ञानीक दृश्टीन पळोवन कावन्सिलिंगाच्या दृश्टीन पळोवन तांकां त्या नमुनेर गायड करतात की या जेजून गूण केल्ले संगती आसात त्या दृश्टीन पळयतात तुम्ही बरें सवाल विचारले म्हाका आमी पयलें वैज्ञानीक दृश्टीन पळोवचें आमी कावन्सिलर जाल्ल्यांत इन डेप्थ एक 25 वर्सांची आमी स्टडी आसा एक 13 वर्सां हांव आमचे एक्सपिरियन्स आहा हातूंत कावन्सिलिंगान करून तितलो लोक येता आमकां देवाचें देणें म्हळ्यार मस्तू लोकांक नाना तरेची पिड्या हँडल केल्ल्यांत आमकां एक्सपिरियन्स आसा आमी काम करता हें अशें करता थोड्या म्हळ्यार म्हज्या पांयांत उजो आसा म्हणून आनी ते खंय गुण जायना म्हाका कितले वखदां गेले उजो वचना म्हणून एकलो येता दुसरो म्हळ्यार घर बांदून सुरू केलां अर्द्यार रावलां मुखार वचोंक जातेत ना म्हणून ताका तो निस्साम आसो तो 5 वर्सां जावन घर अर्द्यार रावलां मुखार वचना तें कित्याक गी म्हणून तशें म्हण सांगून थोडे ती रांदय जाता हांव रांदय करून घेता 3 इतली बरी रांदय जाताली 3 वर्सां मस्तू रांदय केल्या काळे मूस येतात काळ्या मांड्याचे मूस येतात आनी ते बसून म्हाका रांदयत ना नश्ट आमी खंयचे इनकम ना म्हणटात त्या रयताक आनी ते नीस ताचें प्रॉब्लेम दुकानी सांगतात ती गोबायलां येवन इतले कश्ट काडटात रांदय काळो मूस बसला म्हणून मागीर हांव इतले गोळटां एक दामडी आतां उरना म्हणून आमी गोळटां बायली गोळटा पोती गोळटा आनी अतलें हाडटा एक आतां 5 पयशे उरना म्हणून हे नीस समस्या आतां आमी पयलीं इलेक्शनां वैज्ञानीक रिती पळयता आनी त्या हें कित्याक अशें म्हणून तो इनकम उणें खर्च चड जाता थोडे फावटी तशें पयशे उरनात ते काळे मूस तांकां रांगी म्हणून आमी कोणाक त्या दिसा दर्शन फोन करता तुमच्या रांदयक काळे मूस बसतात की म्हणून ती इल्लेशे म्हणल्यार तें सांगतात आमकां प्रूफ मेळटा देखून आमी वस्त दिवन पळयता वैज्ञानीक रितीन कितल्या गरज जाता तितल्या करता आमी ताका जंप जायना घर आनी रावलां जाल्यार आनी बँकाचें लोन काडना आतां पयशे नासतना आमचे कडेन आसचे 5 लाख आनी 60 लाखांचें घर गेलां कशें जावचें वैज्ञानीक रितीन पळयता हांव आनी पांय तुजो म्हळ्यार ते इन्नर भितर दुखी आसतात ल्हानपणांत हांव त्यो हिलींग करता थोड्यो हे न्ही जाल्ले थोड्या फावटी आमकां सैतानाची उपाद आसलें पळोवंक मेळटा अप्रूप फॉर एग्जाम्पल हांवें सांगचें जाल्यार फादर युजून रेबेल्लो आसतना हांव न्हीज जावन तुमचे बरीत हें सोदून काडूंक प्रयत्न करतालो सुवाय हांव देवसारा सामने हांव फिलॉसॉफी शिकयतालो त्या सेमिनारींत वय थोडीं वर्सां फिलॉसॉफी मागीर हांव थियोलॉजी शिकूंक गेलो थियोलॉजी शिकयतालो हांव फिलॉसॉफी ते इंडॉलॉजी म्हाका भारी इंट्रस्ट देखून प्रोफेसर आमचो भायर गेलो वेळार ताचे सब्जेक्ट म्हाका दिवन गेल्लो तो फाटी येता म्हणसर हांव शिकलो शिकयतालो सेमिनारींत आनी फिलॉसॉफीन आमी एम्प्रा फाती येना पळय राजांव जाल्यार हांव छान म्हणटा 2 म्हयने युजीन खंय आसा ते वचून रावतालो तो वण्णावर आसलो वण्णावर वचून रावलो हांव ब्रह्मावर आसले त्या पदराक थंय रावलो एक काल म्हळ्यार 2 वरांचें दिबेर आराधन तितलें आराधन केल्या मनशाक जेजूची सकत पळयतात मागीर सकत आसात म्हणून हांव फाटी येलो 1 वर फादर वो म्हणटालो एलायस म्हणटालो 1 वर ताणें आराधन करचें हांवें दिसा म्हणून त्या फादर एलायस सिक्वराची हें फादर हेनरी म्हणटालो कोले पावरफूल प्रिचर स्टार प्रिचर ते आसले थंय तांचे प्राजिती आसले तशें आनी तांणी तांच्या ग्रुपाक तांकां विजन मेळ्ळें म्हाका येजे म्हणून तक्षण म्हाका इस्कालाक ट्रान्सफर केलो हांचे प्रॉविन्शियलाचें विजन दुसरें हांचें दुसरें जालें हांव एक खरेंच म्हणटी म्हाका आपयतालें फादर हेनरी म्हणटा आनी एलायस वत्ता आमकां विजन मेळना येजत म्हूण सांगून तांचे पयलीं खरेंच ग्रुप्स केलो सातीश शाराण्णा आल्विन रॉड्रिगस हे भाग्यवंत मनीस ते बरे बरे हे जेजू खातीर काम करतले तशें आनी ते म्हाका मेळ्ळे तांकां आपोवन हांवें बंद केलां म्हणटा पयलीं रेतीर तांची दवरली तोवळ एक 30 वर्सां जालीं म्हणना काय त्या दाळ दवरली आनी ह्या रेतीर एक उरल्या रेतीर एक आमचे 200 येवचो 800 लोक माटो पावना हे हांची रेतीर आमी कांय प्रचार करूं ना तांचेर सांगलें मात 3 आयतारां मागतले आमी रेतीर बरी जावं हळ्ळे तावन गांव पयशे लाग गांवांत बस आनी फुल लोक अजाप 800 लोक आयला वय तशें देखून बुताचें आतां प्रॉब्लेम आसा गी ना गी म्हणून हें करता तें फादर युजीनाचें पळयतना तें दुकरा बरीत करणेचें आतां खंयच्या डाक्टराचें व्हरचें आमी धाडचें दुकराचो तो आवाज दुकरा बरीत येचें तर कशें आनी तो पयल्यान आमकां सांगतलो अशें म्हणून मागीर एक दीस 2 वरां उपाशी आसलो तो आनी आमी कितें सांगल्यार जेवा म्हळ्यार जेवण वचलो म्हळ्यार 8 वरांचेर येता म्हूण सांगलें ताणें आपोवन हाडटा म्हणलें एक दिसा चेडवाक एक 30 वर्सांचें चेडूं ते रेवेचें काम करचें मनीस
हें ब्रह्मावर हांवें पळय रेवेचें काम करचें मनीस ते ओशे आसा ते रेवेचे म्हणल्यार आतां रेंव उखलचे गलजे लोड करचे अनलोड करचे म्हणटाना मोठे 2 जाण ताचे भाव एक ताचो भोवजी मागीर एक कोणी तांचो तें काम करतलो 4 जाण मागीर आवय बापाय परत जिपार हाडून आयल्यांक एकल्यांक कुडपून उडयता अशें करून हे दिशेन बारीक आसा ते अशें आमी एक चेर दवरलें न्ही एका बोटान काडून उडयलें अंतराळा वचून पडल्या बरें जालें एका बोटान तर सकत खंय थावन आयली ती थंय म्हणटा पात्राप तेणें बसून आलो आतां आयली 11:30 वरांचो तो जेवणातलो साखरमेताचें पेटयेचें बागिलो पान करून दवरलें आनी तो बसून मागणें करतालो गेलो आनी साखरमेताक अशें आपडलें आनी अशें काडून मात आयलो ताच्या पयलीं एक पदराप गेलो तें कितें तुका आगमेंत आनी उडयलें तो आनी चेडवान पांय केलो पदराप भितर आयलो जावन पांय असो हें केलो कुटलो आनी तशें मागीर आनी एका तांणी सांगलें आमकां एका पदरापाचें नोंद गेलें आनी तो लोब वचून नोंद चिरलो ताणें म्हणून आतां हो पदराप इतलो वचकत असो साखरमेता शापोन आनिल्लो आनी आतां धरून येताना तें दडबडलें आनी पडलें आनी किकराटे मात गेले कोता हांव तें रावन पळयतालो पयस रावन तक्षण थंड जालें प्रशांत जालें ताच्या मागीर मानतना मस्त वर्सां उपरांत ताच्या एकल्या कडेन म्हाका वळखची मेळ्ळी क्रिस्तांवची त्या गांवची त्या दिसांतल्यान तें चेडूं हाडलें पळय सुनीता तें बरें हांव ताच्या मागीर पदरामान सुटयलो आनी म्हणून एक 12 वर्सां पयलें तसले संगती जातात फादर युजीन येता थल्यांक तें तसलें वरदानां आशिल्लें तसलें गिफ्ट आशिल्ल्यांक हें एक्सॉर्सिजमाचें देणें देवान दिल्लें आशिल्ल्यांक सदां आनी तितले ते प्राजिताचे पदराबू तशें आनी आमी ना गांवाक येता पयल्या सांगता युजीन रेबेलो आयिल्लो आमच्या व्हडली मांयक अशें जातालें अशें ताणें गूण केल्ले म्हूण सांगतात तें काम आयकूंक मेळटा तशें देखून दुश्टा सकत आसात आनी तें दोणूचें एक्सॉर्सिजमाचें देणें देवान थोड्यांक दिलां ताणें सांगलां तुका सैतान दोंडाची पदवी दिता म्हळ्यार सेक्रेड ऑथॉरिटी ताणें आमकां दिल्या ती पवित्र पदवी ताणें दिल्या ती वापरचें इन्स्ट्रुमेंट हांवें तयार करचें पडटा हांवें पवित्र जिणी होलिनेसा वत्तू दिवचें कॅरिझमॅटिकाचें नंबर 1 जाल्यार होलिनेसा वत्तू दिवचें आनी देवाचें उतार वाचूचें वत्तू दिवचें मागीर ताच्या स्पिरिच्युअलिटींत तें मुख्य जावन आसा आनी एक तांतूं कॅरिझमॅटिकांत आमकां पळोवंक मेळटा गरजेची एक संगत कली म्हूण सांगल्यार तांतूं 5 एक जावन आसा त्या रेतीऱ्यान केलें म्हळ्यार पवित्र आत्मा म्हजें तें काम करता म्हणली कट्टुपातयेनी देखून ते पॉवरफुली पदराप उलयतात पळय ते पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत उलयता हें लोकांच्या वाच्या सक्तेन न्हय म्हणलें तें मतींत आसा तें आमकां ऑटोमॅटिकली त्या पदरापा पळोवन आमकां येता आतां हांव थोडे उलयतना घट्ट उलयता कशें उलयता म्हाका तें बेन दिसचें मागीर लोक काले म्हणटा ते म्हळ्यार पळयता म्हणजे तें आसा म्हणजे पतयेन आमकां येता त्या नमनेर सांगता मागीर सड ऑरॅलिटी म्हळ्यार हांवें तोंडपाशी सांगचें एक तोंडपाशी सांगचें म्हळ्यार वत्त दिवचो एक लेटर बरोवन घे आनी खालें तशें न्ही तुका मेळचें आनी तुका सांगचें ताका पर्सनली मेळचें तुका सांगचें देवाच्या विशयान सांगचें तोंडपाशी पाशार करचें ताका आमी कॅरिझमॅटीक वत्तू दितात देखून तें पॉपुलर जावं कारण तें एकलो येता तें शिकापाणी खावन जायचें म्हणा तो आयकलें तो सांगता उरल्यांक तुका खालें शिकापा तुका खालें बॅकग्रावंड आहा म्हूण तें पळयतात हांगा आयकल विशय देवाच्या विशयान तशें बगलें तें तोंडपाशी सांगून पाशार जाता तिसऱ्यान खाल म्हळ्यार स्पॉन्टेनिटी उरल्या कडेन त्या रितीन मागणी काणूची वाचची आनी पुरा हांगा स्पॉन्टेनियसली पळयतात म्हणून तुजें तें उलयता म्हणून तें पळयतात म्हणून बरोवन ताणें उलोवचें तें स्पॉन्टेनिटी टच जाता लोकांक थोडीं सड्ड शिकोवंक आनी प्राणांत मागण्याच्या मनशां कसली मागणी करतात हांव पडटा गेलो ती कांय शिकोवन 8वी 9वी शिकल्या पूण कसली मागणें करता कसलो थाळो स्पिरितान बरोवन स्पॉन्टेनियसली मागणें करता ती देवान पळयतात म्हळ्यार लीड केल्ल्या बरी म्हाका पळयतात म्हूण चलयता पळयतात म्हूण सांगता पळयतात म्हळ्यार वत्तू पळयतात म्हूण हांव आनी पळयतात म्हूण एक म्हणल्यार बरी तें आमच्या संप्रदायिक रितीन पळोवंक मेळना हें लोकांक टच जाता एट्रॅक्शन जाता तशें मागीर आनी एक खालें म्हळ्यार ते ह्या संवसाराक वत्तू कॅरिझमॅटीक वत्तू दिनात त्या संवसाराक सर्गींच्या संवसाराक ताका वत्तू दिवचो देखून भांगर घालनात आनी सादेंपण प्राजिता वत्तू हप्त्यान 2 फावटी उपास करतात आनी आमचे एकले मागण्याचे मनीस तो 2 फावटी आमी शुक्रारा मात एक उपास करचो आमी आश्रमान दवरला पूण बरें दिसता तुमी ते उरल्या दिसा मेकअप तशें वय तशें देखून एसॅटिझम म्हळ्यार एसॅटिसिझम म्हळ्यार प्राजिताक वत्तू दिता हांव मागीर एक जालें म्हळ्यार देवाचें उतार तें कंपल्सरी वाचूंक बायपाट करतात म्हणून पळयलां आतां आमच्या मागण्यांत थोडे म्हाका तलस दिसता कितले ती सांगतात बायपाट सांगतात ती मागण्यात वचको सोम्या चॅप्टर अशें सांगलां हें जें केलें अशें सांगलां म्हणून सांगतात तें आतां द्वितीयम 6,008 अशें सांगलां देंवथार दोंडेता म्हणून सांगलां आमच्या भयण आयल्या गूण कर तुवें गूण करता म्हळ्यार गूण कर म्हणून हांव तुवें मॅथ्यू चॅप्टर 10 आयसो म्हणजे तुवें आमकां पदवी दिल्या ती पदवी आमकां दी आमच्या मागण्या वरवीं तिका सोडून वचूं दी म्हणून त्या स्पिरितांत स्पॉन्टेनिटी घालना आनी देवाचो पळयतात म्हणजे ती रास करता म्हळ्यार मनभावान ती मागणी करतना देवसार थंय रावंक साध्य ना म्हणल्यार बरें बगता खंय वायट सक्तीच्यो उपाद आसा जाल्यार
फादर आता तुमच्या लागे निमाणे सवाल हांवें विचारचें तुमी सांगलें वडोल काले म्हणशाल तुमच्या लागी 6 जाणां येतात आनी ताच्या मागीर तांकां वैज्ञानीक रितीन पळोवन तुमी तांकां थोडे फावटी गायड करतात या असल्या जाग्याक तुमी गेल्या बरें म्हळ्यार दाक्तरां मेळ्ळ्या बरें तुमकां समजले प्रमाणे ह्या दाक्तराडे गेल्यार बरें म्हूण तुमी तांकां गायड करता तुमी असल्या संदर्भाचेर तांकां लोकांक एक असलें चिंतप येना की जर तर हांवें दाक्तराडेचें जाल्यार पाद्रा बाटे कित्याक वचोचें आसलें म्हूण सांगून एक तांकां चिंतप येना की ते थोड्या कडेन म्हूण सांगल्यार धाकट्या वरवींत मात्र जायना वखदा वरवींत मात्र जायना फॉर एग्जाम्पल आमकां डॉक्टर सुप्रिया हेगडे ती गोल्ड मेडलिस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फादर मुल्लार सांगता डॉक्टर सुप्रिया हेगडे तिणें म्हाका चिटीर बरोवन दिलें फादर आय ट्रायड ऑल द मेडिसीन and she has not been healed फादर कायंडली हील हर म्हणून म्हाका चीट बरोवन तिणें धाडली म्हळ्यार कावन्सिलिंगाची गरज आम तिणें ती गोल्ड मेडलिस्ट इतली बुदोवन ती डॉक्टर डेंझिल पिंटो आमचे चर्चिंदा फादर पडचे कावन्सिलिंग करा म्हूण सांगता इतलो तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आसलो रिटायर्ड जालो इतलो बुदोवन तो दाखतेर तो इतलो नवाडीक दाखतेर तशेंच डॉक्टर कॅरोलीन आमचे थंय धाडटा वचून फादर पडचे मस्त जाणांक धाडटा फादर पडचे वचा आनी कावन्सिलिंग करा कावन्सिलिंगाची गरज आसा पातयेनी गरज आसा देखून दाक्तरांच्यान तो वखद सांगता दाक्तर थोड्या पिडेक थोड्यांक गरज आसा थोड्यांक दाक्तराच्या मात पावता थोड्यांक आमच्या कावन्सिलिंग मात पावता थोड्यांक दोनीय जायचे एडवान्स जाल्ल्यांक थोड्या केजींग सगळ्याक न्ही थोड्या केजींग जायचे पडटा दाक्तराचे वखद जायचे ती करनात तो एक 2-3 वर्सां जावन करनात आमच्या कावन्सिलिंग येता आतां न्हीद पडना आंगांत बोळनातल्या ब्रित जावचें अंखाळीर डबा जावचें गामेवचें खाय्य नाकाम जावचें न्हिद्या म्हळ्यार न्हीद पडना तोंडार रूच नातल्या बरी जावचें लॉस ऑफ एनर्जी जावचें आनी अशें मागीर मूड आत्तां हॅप्पी आसा एकडेन खालें जाता म्हणून खालें तरणाट आयला कारण घरा खांय ना तुला हांगा हॅप्पी जालो तुमचे उलोवन म्हणून जाल्यार ताका कावन्सिलिंग जायचें वखदाक जायचें ताका डिप्रेशन म्हणटा आमी डिप्रेशनाचें वय थोडे फावटी आतां जुगात करयांत म्हणून म्हाका बघता नाकात मातशें खंय या म्हणून सांगता जाता म्हूण तशें आनी तशें आसतना ताका कावन्सिलिंग मस्त गरजेचें कशें वखद गरजेचें की ताच्या गांव वखदाक 45% कावन्सिलिंग 60% कावन्सिलिंगान ताका उर्बा येता GM जाता हें आयकताना ती एनर्जी भरल्या जाता तें डॉपामीन चड तांकां सिक्रेशन जाल्ल्या बरी जाता ग्रंथी मेन डॉपामीन आनी सेरोटोनिनाचे उपाद आसता तकले भितर ते उणें केमिकल इम्बॅलन्स करता तें वंचंत नाका उर्बत ना बोळनातल्या बरी जावचें न्हीद पडना हें पुरो डॉपामिनाचें प्रॉब्लेम आसा ते ग्रंथीचें प्रॉब्लेम थंयल्यांक कावन्सिलिंग केल्यार ती एकूच पटीन जाता ती वखदाचेर तिका तितलें जायना आतां इन्सुलिनांतल्यार इन्सुलीन दिल्यार इन्सुलीन समान जालें म्हणून आंगा तशें काम करना तकलेची पिडाई आतां चिन्नां पळय चिन्नां धरूंक मेळना ती मतीन घेवची ही नेगेटीव तो चिन्नां चड भरतात तें कावन्सिलिंग केल्यार पॉझिटीव आयल्या तर हिलींग इज व्हेरी फास्ट पॉझिटीव आयल्या मोगाच्या न्हू आज आमी कॅरिझमॅटीक रेतेर मागणे हिलींग आनी तशेंच सांप्रदायीक रेतेर आशिल्ले हाचे मदलो तफावत आनी सांगातास ह्या रेतेऱ्या वरवीं जावचें बरेंपण ह्या सबार संगती विशयांत आमकां जाणवाय मेळ्ळी आनी ती आमकां जाणवाय समजून आमकां दिल्या मानादीक बाप डॉल्फी सेरावो कापुचीन आनी तशेंच तांचे सांगाता फादर सिप्रियान डिसोजा कापुचीन हे आमच्या सांगाता आशिल्ले तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर्स तुमकां कोणाकी ह्या विशयांत कांय सवाल विचारूंक आसा जाल्यार दया करून तुमी आमकां WhatsApp मुखांतर ती विचार येता 9449821580 आनी तशेंच ईमेल करूंक आसा जाल्यार onilds@gmail.com परत हे पोटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तां की देव बरें करूं समट आणि सावाला
संसार जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाटता वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता असताना सडई आमचो भावार संता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाटता वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.